नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळयाच्यो मुखेल खबरो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो. नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युग्म परिशदेंत केलें मार्गदर्शन. देशांत संवसारीक दर्जा प्रमाण तरणाट्यांक दितात प्रशिक्षण. प्रधानमंत्र्यांनी दिली गवाय. गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी पहलगाम हल्ल्या विशीं दिली प्रतिक्रिया. साबार राजकारण्यांनी भेदभाव विसरून राष्ट्रप्रथम भावना आपणावप गरजेचें. राज्यपाल पिल्लय. मडगांवच्या रवींद्र भवनात शिक्षकां खातीर आयोजीत जालो कला गुरुजन 2025 सुवाळो. विद्यार्थ्यांक दर्जेदार शिक्षण दिवपाक शिक्षकांनी नव्यो गजाली शिकत रावप गरजेचें. मुखेलमंत्र्यांची सुचोवणी. पणजेत स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत राबयल्ल्या ईव्ही बसींक लागून राज्याच्या तिजोरेंत पडली भर. 27 लाख रुपयांची जोडली येणावळ. स्मार्ट सिटीचे महासंचालक संजीत रॉड्रिगस हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती. आनी गोंयांत 2 ते 4 मे मजगतीं कोलवा हांगा आयोजीत करतले स्पिरीट ऑफ गोवा फेस्टिवल. पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत महोत्सवा विशीं दिली माहिती. पळया खबरो विस्तारान. नवी दिल्लीत भारत मंडपमात सरकारी शिक्षणीक उद्देग आनी नवनिर्माण समाजातल्या फुडाऱ्यांच्या पयल्या रणनीती परिशदेक आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संबोधीत केले. 19व्या शेंकड्यांतल्यो गरजो भागोवपा खातीर सरकार देशांतल्या शिक्षण वेवस्थेचें आधुनिकीकरण करता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार सांगलें. देशाचो फुडार तरणाट्यांचेर आदारून आसा. देखून तांच्या उज्वल फुडारा खातीर नव्या शिक्षणीक धोरणाक लागून बदल घडोवप गरजेचें अशें तांणी मुखार सांगलें. भारत ने जिन लक्ष्यों को तय किया है उसे निरंतर गति देने के लिए देश के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूती देना आवश्यक है. पिछले एक दशक में इस दिशा में तेजी से काम हुआ है. जरूरी संसाधनों को बढ़ाया गया है. 2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था. हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है. युग्म सम्मेलन हे पहिले नीतिगत सम्मेलन कई आसा. स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क भी स्थापित किए गए हैं. लगभग 6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की गई है. हमारे प्रयासों से देश में इनोवेशन कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है. 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे. अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है. युग्म संमेलन हे पहिले नीतिगत संमेलन आसा जातूंत शिक्षणीक क्षेत्र, उद्देग जगत आनी हेर दिग्गज वांटेकार जाल्यात. नवाचाराक लागून बदल घडप शक्य आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. टॅलंट, टेम्परमेंट आनी टॅक्नॉलॉजी ही ट्रिनिटी भारताच्या भविश्यांत बदल करतली. देखून एकाडेमीक इन्स्टिट्यूशनां सयत इन्व्हेस्टर इंडस्ट्री मेरेन दरेक जाण प्रत्येक पावलार मार्गदर्शन करतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत हांणी के मुखार भविष्य सांगलें. को ट्रांसफॉर्म करेगी. इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं. इसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा रिसर्च इकोसिस्टम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री तक हर कोई
रिसर्च के साथ खड़ा हो, उन्हें गाइड करे। इंडस्ट्री लीडर्स इस दिशा में एक कदम और आगे ला सकते हैं और वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, फंड की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ मिलकर नए सॉल्युशन डेव्हलप कर सकते हैं। भारत जर उदरगतीच्या दिकेन मुखार वचपाक जाय जाल्यार विज्ञान आनी नवाचाराच्या मार्गान मुखार सरपाक जाय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विश्वासाक लागून भारतान भौगोलीक भूमिका निभोवपाची तांक आसा हें सिद्ध केलां अशें केंद्रीय संशोधन आनी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग शेखावत हांणी सांगलें. सरकार में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और ये एहसास करवाया कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता विज्ञान और नवाचार से होकर के गुजरता है. राष्ट्रीय तपास संस्थान म्हळ्यार NIAन पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या प्रकरणाच्या तपासाक नेट लावपाक सुरवात केल्या. आयज NIAन घटनास्थळाचेर वचून सीन रिक्रिएट करून पळयलो. तशेंच पहलगामाच्या खाचे कोनशांतल्यान फावो ती सुत्रां एकठांय करपाचें काम ते सध्या करतात. घटने वेळार कितले फोन सुरू आशिल्ले आनी ते खंयच्या कंपन्यांचे आशिल्ले तशेंच कोणाकोणाच्या फोनाचेर कॉल चालू आशिल्ले हें लेगीत NIA सध्या तपासता. ते भायर NIA आयज साबार टूर ऑपरेटर आनी झिप ऑपरेटरांची चवकशी करतले. पहलगामाक जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत पुराय देश प्रभावीत जाला. पूण अशा वेळार लेगीत कांय राजकीय फुडारी ह्या प्रकरणाचो फायदो घेवन नाका जाल्ल्यो अफवा आनी गैरसमज पसरयतात हें पळोवपाक मेळटा. आयज भाजपाचे गौरव भाटिया हांणी पत्रकार परिशद आपोवन काँग्रेस पक्षान ह्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत घेतिल्ल्या भुमिके विशीं खर निराशा उक्तायली. काँग्रेस पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यांनी समाज माध्यमाचेर घाल्ल्या संदेशांत भारत देशाक दुबळे म्हणिल्ल्याचो आरोप भाटिया हांणी केलो. तशेंच काँग्रेस पक्षाक लश्कर-ए-काँग्रेस अशें म्हणटना अशा दुर्मीळ काळांत लेगीत काँग्रेस पक्ष देशाक आनी देशाच्या नागरिकांक आदार दिवपाचें सोडून आनीकय त्रास करता अशें भाटिया हांणी सांगलें. ये तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है. शरीर है, सर नहीं है. सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है. पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान संवसारीक मंचाचेर आतंकवाद आनी पाकिस्तानाड आवाज उबारपाक सुरवात केल्या. आयज भारताच्यो संयुक्त राष्ट्रांतल्यो उपस्थायी प्रतिनिधी योजना पटेल हांणी संयुक्त राष्ट्राच्या बसकेंत स्पश्टपणान पाकिस्तानाचेर आतंकवाद्यांक पालव दिल्ल्याचो आरोप केला. पाकिस्तानाच्या संरक्षण मंत्र्यान स्पश्टपणान आतंकवादी संघटनाक समर्थन, प्रशिक्षण आनी पयशे दिल्ल्याचें नमूद केलां आनी पुराय संवसारांत हाच्या आदी लेगीत आतंकवादी प्रकरणांनी पाकिस्तानाचो हात आशिल्ल्याचें पळयलां असो आरोप योजना पटेल हांणी केलो. बसकेंत उलयतना पाकिस्तानान भारताआड संवसारीक मंचाचेर निराधार आरोप आनी चुकीचो प्रचार केला अशें लेगीत ह्या वेळार योजना पटेल हांणी सांगलें. The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. घेऊया एक लहानसं विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर।
बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। The world of entertainment. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हाणें आयज पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याविशीं प्रतिक्रिया दितना पाकिस्तानान पुराय नियोजन करूनच हो आतंकवादी हल्लो घडोवन हाडला अशें सांगलें। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत देश ह्या हल्ल्याची सडेतोड जाप दितले अशेंय ताणें नमूद केलें। कांय राजकीय फुडारी मात ह्या प्रकरणाचें लेगीत राजकारण करूंक पळयतात, पण अशा वेळार धर्म, राजकारण आनी ह्यो सगळ्यो गजाली फाटीं उडोवन राष्ट्र प्रथम ही भावना आपणावपाची गरज आसा अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलें। Union of India handling it in a perfect way, the entire world is appreciating our stand. What is to be done in future? Of course, our Union of India should decide. We all will accept it. And if the nation is in a crisis, of course, I would like to say, nation first. Religion, politics, all other things are second. This is tradition of India also. But now, unfortunately, I am not connected to Pahalgam, not specially. By and large, there is a trend in certain political leaders in India. They are not accepting this theory. Nation first, other things second. That, of course, our Prime Minister is so particular. He want to include everybody and in a broad-minded way discussing with everybody. गोंयच्यो नामनेच्यो समाजसेविका लिबिया लोबो सरदेसाय हांकां काल राष्ट्रपती भवनांत आयोजीत कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्मश्री भोवमान भेटयलो। श्रीमती लिबिया लोबो हांणी गोंयच्या सुटके चळवळींत वॉयस ऑफ फ्रीडम हें रेडिओ स्टेशन चलोवन गोंयांत सुटका मेळोवन दिवपाक म्हत्वाचें योगदान दिलें। भारत सरकारान तांच्या ह्या योगदाना खातीर तशेंच गोंयच्या सुटके उपरांत केल्ल्या तांच्या सामाजीक वावरा खातीर तांकां पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केलां। भोवमान फावो जाल्ल्या लिबिया लोबो हांणी पत्रकारां लागीं उलयतना भोवमान मेळयल्ले खातीर खोस उक्तायली तशेंच सरकाराचे उपकार आठयले। You know, it is a great surprise because it was not, I could never expect it. And particularly at this time, after so many years, as you say, whatever it is. But I can only be filled with gratitude, no, for those who have decided to give it to me, who have given it to me, and who have celebrated it also, because everybody is happy about it. Well, they say it is for social work, but actually it is for my work in the freedom struggle. It should be. I mean, that is what is more material, so to say. Social work was after liberation. But for the purpose of liberation, for liberating Goa, we have done a little bit of work, no? 6 years, we have to run a radio, Voice of Freedom, underground radio, for 6 years. And then we helped the army also before the liberation, before the Operation Vijay. गोंय उच्च माध्यमीक शिक्षक संघटनेन आयज मडगांवच्या रवींद्र भवनात कला गुरुजन 2025 हो भव्य सुवाळो आयोजीत केला। राज्यांतल्या 750 शिक्षकांनी ह्या सुवाळ्यांत वांटो घेवन सुवाळ्यांत आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या सर्तींतल्यान तांची सृजनशीलता, बुद्धिमत्ता आनी सांस्कृतीक कुशळटायेचें सादरीकरण केलें। ह्या सुवाळ्याच्या उक्तावण कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मार्गदर्शन करतना विद्यार्थ्यांक बऱ्या दर्जाचें शिक्षण दिवपा खातीर शिक्षकांनी नव्या गजाली शिकप गरजेचें अशें सुचोवन नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण नवाचार आनी तंत्रगिन्यानाचेर भर दिला अशें तांणी नमूद केलें। आयच्या कला गुरुजन हो पुरस्कार पळयता आसतना हांव पळयतालो की वेगवेगळी कॉम्पिटिशन हम तुम परत नेल आर्ट परत जंप्स परत एडमोंग शो टाइमलेस ट्रेडिशन्स वेगवेगळे शोज वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स म्हणजे सांजची 7:30 पर्यंत सोंपतली आणि 7:30 पर्यंत ईच अँड एवरी टिचर्स 7:30 टिचर्स हे बिजी उरतले हातूंतल्यान। म्हाका दिसता हातूंतल्यान खरो फायदो हो टिचर्सांक नाविन्यपूर्ण शिकपाक आमी म्हणटा की टिचर्स हो कंटिन्युअसली शिकप गरजेचें आसा आनी ते जर शिकना जाल्यार तो टिचर आसूं शकना। म्हणजे NEP एक्सप्लेन करता आसतना
प्रसादाचो पॉडकास्ट जालो आणि प्रसादाच्या पॉडकास्टाच्या उपरांत त्याच्या भाशणांतूय बी त्यांनी खूप बऱ्या पद्दतीत NEPची कितें गरज आसा आणि NEP म्हणजे 40 वर्सां वयल्यान आयिल्ली नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आणि तिचो फ्युचर फॉर द 25 इयर्स हे फ्युचर घडोवपा खातीर कित्याक उपयोग आणि रोल ऑफ टीचर कित्याक इम्पॉर्टंट हो त्यांनी खूप बऱ्या पद्दतीत एक्सप्लेन केला. कार्यावळीत टर्मिनल दुयेंसा खातीर रजे विशीं उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी फकत टर्मिनल दुयेंसा खातीरच सरकार शिक्षकां खातीर अधिकृत वैजकी रजा मंजूर करतले अशें नमूद केलें. टर्मिनल इलनेस ही सगळ्या टिचर्सांक मेळटली, नॉट मेडिकल लीव, फॉर टर्मिनल इलनेस, नॉट जस्ट द मेडिकल लीव न्ही. दोज हू विल सफर फ्रॉम द टर्मिनल इलनेस दे विल डेफिनेटली दे विल बेनिफीट फॉर द मेडिकल लीव. म्हणजेच अशें दुयेंत कोणाक जावचें न्ही हे पयलीं मागता देवाक लागे, बट चुकून जालें आसत जाल्यार ताका ती मेडिकल लीव दिवपाक जाय. ती मेडिकल लीव ही डिपार्टमेंट आमचे कन्सिडर करतले. त्या पद्दतीचे सर्क्युलर सेक्रेटरी एड्युकेशन आनी डायरेक्टर एड्युकेशन काडटलो. पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत सुरू केल्ल्या EV बसींक लागून राज्य सरकाराक अर्थीकरित्या बऱ्यापैकी फायदो जाला. पणजेच्या 7 मार्गांचेर चलपी 48 EV बसींनी मार्च 2025 मेरेन 16,19,797 प्रवाशांनी प्रवास केला आणि हातूंतल्यान सरकाराक 27,24,000 रुपया येणावळ मेळ्ळ्या. जुलय 2024 हो आंकडो 6,49,000 इतलो आशिल्लो. पणजे आपयल्या पत्रकार परिशदेंत स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे महासंचालक संजीत रॉड्रिगस हांणी EV बसींच्या माध्यमांतल्यान पणजे शाराक नितळ आनी स्वच्छ फुडार दिवपा खातीर येवजिल्ल्या मोहिमेचो हो एक यशस्वी पावंडो आसा हाचेर खोस उक्तायली. 48 buses which is part of this whole system. They are of 12 meter, 9 meter and 7 meters, and they are deployed in 7 routes. Now all 7 routes are within the greater Panji area, and a lot of ticketing is based on a digital app, Smart Tickets. In July 2024 we started the bus service, and in the months of July, August, September and October we were more or less on a trial phase to run these buses. It was not easy to run the loops, check how the passengers respond to it. Actually, service started in late November, December, where all the routes were operational and all the timings were more or less set. राज्याच्या पर्यटन संचालनालयान पत्रकार परिशद आपोवन 2 ते 4 मजगती कोलवाच्या SAG मैदानाचेर आयोजित स्पिरिट ऑफ गोवा फेस्टिवल 2025 विशीं सविस्तर म्हायती दिली. 3 दिसां खातीर चलपी ह्या महोत्सवात 40 स्टॉल आस्पावतले. तशेंच गोंयच्या गिरेस्त खाण संस्कृतीचें दर्शन ह्या महोत्सवात घडटलें. पत्रकार परिशदेंत पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांच्या सयत पर्यटन उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक गॅविन डायस, उपसंचालक दीपक नार्वेकर आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या महोत्सवात गोंयचे हस्तकलाकार तशेंच हेर थळाव्या कामगारांच्या कुशळटायेचें प्रदर्शन जातलें अशी ग्वाही पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी दिली. Now this festival aims to promote homegrown distilleries and diversity of Goan spirit and local cuisine. Festival will include a masterclass on traditional food preparation and exotic cocktail mixing. This festival will also have a Penny Experience Center featuring top Goan distillers and Kaju stomping activity for fun and engagement. We will have live demos of Goan art and craft. Also, this festival will have a musical band performing on all 3 days. And this festival is aimed at celebrating Goa's rich spirit culture and culinary heritage. So I request all of you to please attend this festival in large number. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज समाज कल्याण संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यां सयत अटल आसरा येवजणे विशीं म्हत्वाची बसका घेतली. ह्या बसकेंत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय लेगीत हाजीर आशिल्ले. हे बसके वेळार ह्या येवजणे विशीं म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. ह्या येवजणे खातीर नोंदणीकरणाची प्रक्रिया सोपी करप तशेंच प्रलंबीत अर्जाचेर बेगोबेग निर्णय घेवपा विशीं भासाभास जाली. तशेंच दरेका मतदारसंघात अटल आसरा येवजणे विशीं शिबिरां घडोवन हाडपा बद्दल लेगीत निर्णय ह्या बसकेंत जाले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या बसके विशीं आपल्या एक्स हँडला वरवीं म्हायती जारी केल्या.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी धनगर समाजाची घरां आनी रान हक्का विशींच्यो समस्या सुटाव्यो करपा हेतान धनगर समाजाच्या प्रतिनिधी सयत बसका घेतली. हे वेळार तांचे सयत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय तशेंच आदले उपमुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेकर आनी गोंय राज्याचे हेर म्हालगडे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या एक्स हँडला वरवीं ह्या बसके विशीं म्हायती दिल्या. गोंय भलायकी सेवा संचालनालयान राष्ट्रीय व्हॅक्टर रोग नियंत्रण कार्यावळीच्या जोडपालवान संवसारीक मलेरिया दीस कार्यावळ आयोजीत केल्ली. पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनाझिस ब्रिगांझा सभाघरांत आयोजीत ह्या कार्यावळीचो विशय मलेरिया एंड्स विथ एस रिइन्वेस्ट रिइमॅजिन अँड रिइग्नायट अशी आशिल्ली. ह्या कार्यावळीक संशोधन तज्ञ आनी प्रभारी अधिकारी अजित कुमार मोहंती, भलायकी संचालनालयाच्यो संचालक डॉ रुपाली नाईक, भारतीय वैजकी संघटनेचे फोंडेचे अध्यक्ष डॉ दत्ताराम देसाय, राज्य कार्यावळ अधिकारी डॉ कल्पना महात्मे आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत मलेरिया विशीं जागृताय करपा सयत राष्ट्रीय व्हॅक्टबॉर्न रोज नियंत्रण कार्यावळी अंतर्गत आयोजीत पोस्टर सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. त्या भायर मलेरिया निर्मुलनाच्या मळार उल्लेखनीय काम केल्ल्या साबार आरोग्य केंद्रांक ह्या वेळार भोवमानीत केलें. केंद्रीय नुस्तेमारी आनी पशुपालन मंत्रालयान काल मुंबय हांगा दर्यादेग वाठारांतल्या राज्याचें नुस्तेमारी संमेलन 2025 आयोजीत केल्लें. गोंयचे नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी ह्या संमेलनांत वांटो घेवन उलोवप केलें. ह्या वेळार तांणी आपल्या उलोवपांत गोंयच्या नुस्तेमारी खात्यान नुस्तेकारांच्या उदरगती खातीर केल्ल्या साबार कामांचो नियाळ सादर केलो. तशेंच नुस्तेकारांच्या हिता खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान अपेक्षीत आशिल्ल्या आधारा विशीं तांणी मागणी केली. Since year 2020-21 till date, Government of India has sanctioned various proposals to the state of Goa with total central government liability of the rupees 59.4 crores. Till date, state has received central assistance of rupees 46.33 crores, out of which amount of 41.05 crores has been utilized. Sir, more than 450 number of beneficiaries have received financial assistance under PMASY towards enhancement of production and productivity, infrastructure, post-harvest management, appointment of 36 Sagar Mitra, help in reaching the PMMSY and other programs of government at the grassroots level. One of the major infrastructure projects undertaken through PMMSY by the state of Goa is the state-of-art wholesale fish market. Project cost amount rupees 38 crores and B and C block of the project is completed and construction of the block A is under process. लोकविश्वास प्रतिष्ठान संस्थेन काल ढवळीच्या कार्यालयात सर्गेस्त नारायण आठवले यादस्तीक पत्रकार पुरस्कार 2025 वितरण सुवाळो आयोजीत केल्लो. ह्या कार्यावळीत संवसारीक मळार नामना मेळिल्ले गोंयचे म्हालगडे चित्रकार सुबोध केरकार, पुरस्कार जैतिवंत अशोक राणे, मुखेल वक्ते आनी म्हालगडे पत्रकार विजय कुवळकर, लोकविश्वास प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष अनुप प्रियोळकार आनी सचिन सविता माचेर हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार आपल्याच गुरूच्या यादीत सुरू केल्लो पत्रकार पुरस्कार आपल्याक फावो जाल्ल्या बद्दल पत्रकार अशोक राणे हांणी मनोगत उक्तायलें. घेऊया एक लहानसो विसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नॅशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। मुंबईच्या जिओ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर आणि जिओ वर्ल्ड गार्डन हांगा 1 ते 4 मे मजगती वेब शिखर संमेलन आयोजित जाता। हे संमेलन संवसारभरातल्या मिडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रातल्या कलाकारांक आपली कुशळताय सादर करपाक माची दितली, तशेंच वेब बाजारा अंतर्गत रोजगाराच्यो तरेकवार संदी उक्त्यो जातल्यो। प्रसार भारती आयोजित करतल्या ह्या संमेलनाक फकत 3 दीस उरल्यात। ह्या फाटभुंयेर नामनेचे चित्रपट अभिनेते अक्षय कुमार हांणी समेस्तांक ह्या संमेलनात आयोजित जावपा खातीर आव्हान केलां। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। यू एंड आई ऑलवेज न्यू द इंडियन वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। हमारे भारत की कहानियां दुनिया को हिलाने की ताकत रखती है, बट इट इज टाइम नाउ दैट द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। हम करीबन 35 भाषाओं में कंटेंट बनाते हैं। आवर ऑडियो विजुअल कंटेंट, आवर मीडिया लैंडस्केप, आवर एंटरटेनमेंट कैपेबिलिटीज हैव द पावर टू शेक द वर्ल्ड। एंड अ माइलस्टोन स्टेप इन दिस डायरेक्शन इज अबाउट टू बी टेकन। सो गाइस, तैयार हो जाइए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के लिए, वेव्स 2025, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल गैदरिंग ऑफ माइंड्स दैट विल चेंज द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एंटरटेनमेंट राइट हियर इन आवर कंट्री, भारत। वॉच आउट फॉर इट। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मार्क कार्नी हांचे कॅनडाचे प्रधानमंत्री म्हूण वेंचून आयिल्ले खातीर तशेंच लिबरल पक्षान मेळयल्ल्या जैता खातीर तांचें अभिनंदन केलां। भारत आनी कॅनडा मजगती समावेशक लोकशाही मूल्यां, देशाच्या कायद्या प्रती आशिल्ली वचनबद्धताय आनी एकमेकां कडेन जोडून दवरपी घटमूट संबंदांचो तांणी पुनरुच्चार केलो। IPL क्रिकेट सर्तींत राजस्थान रॉयल पंगडाचो 14 वर्सां पिरायेचो वैभव सूर्यवंशी ह्या खेळगड्यान काल गुजरात टायटन्स पंगडा आड जाल्ल्या खेळांत सर्तीचो नवो विक्रम नोंद केलो। वैभवान फकत 35 बॉलांनी शतक पुराय करून IPL सर्तींत इतिहास रचलो। वैभवान केल्ल्या ह्या शतकाच्या बळार राजस्थान रॉयल्सान गुजरात टायटन्साचेर घसघशीत जैत जोडला। मजगती आयज कोलकाता नायट रायडर्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स हांचे मदीं खेळ जातलो। पळयाचे तापमान पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 35.0 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युग्म परिशदेंत केलें मार्गदर्शन। देशांत संवसारीक दर्जा प्रमाण तरणाट्यांक दितात प्रशिक्षण, प्रधानमंत्र्यांनी दिली गवाय। गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी पहलगाम हल्ल्या विशीं दिली प्रतिक्रिया। साबार राजकारण्यांनी भेदभाव विसरून राष्ट्र प्रथम भावना आपणावप गरजेचें, राज्यपाल पिल्लय। मडगांवच्या रवींद्र भवनात शिक्षकां खातीर आयोजीत जालो कला गुरुजन 2025 सुवाळो। विद्यार्थ्यांक दर्जेदार शिक्षण दिवपाक शिक्षकांनी नव्यो गजाली शिकत रावप गरजेचें, मुखेलमंत्र्यांची सुचोवणी। पणजेंत स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत राबयल्ल्या EV बसींक लागून राज्याच्या तिजोरेंत पडली भर। 27 लाख रुपयाची जोडली येणावळ। स्मार्ट सिटीचे महासंचालक संजीत रॉड्रिगस हांणी पत्रकार परिशदेंत केली माहिती। आनी गोंयांत 2 ते 4 मे मजगती कोलवा हांगा आयोजीत करतले स्पिरिट ऑफ गोवा फेस्टिवल। पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत महोत्सवा विशीं दिली माहिती। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरय पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।